सगळ्या गोंयकारांक आमचो चिमलकारांचो नमस्कार। आयज परतून एकदा आमी चिमलकार हांगासर जो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे उबे रावपाचे आसले। 2024 पासून हो प्रयत्न सुरू आसलो आणि आमी सगळ्या चिमलकारांनी आमची युनिटी दाखोवन हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा हांगासूर धांवणान घातिल्ले आणि हेतून हे जुमनी आज जे आमी हांगासर उबे आसा ते इतक्याच खातीर की तुमी पळयता हांगासर दावे सायडीक पत्र्याचें फेन्सिंग जे आसा जवळ जवळ 25,000 जागेक हांगासर फेन्सिंग आसा हे आणि भितर भरपूर बेकायदेशीर रित्या GTDCन आसा बाब रोहन खंवट्याचें खातें तेणी हांगासर बेकायदेशीर एस्कावेशन केल्लें आसा आणि सगळी आमच्या वेटलँडाचो इबाड करून उडयल्लो आसा। 1 ऑक्टोबर 2025 जेन्ना हे फेन्सिंग करपाक सुरवात केली त्या वेळार आमी पंचायतीक कंप्लेन दिल्ली की हांगासर हे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जे आसा हे चालू आसा आणि भितर काम चालू आसा। त्या बरोबर चिंबल पंचायतीन तांकां हे काम तात्काळ बंद करचें म्हणून नोटीस काडिल्ली। ते नोटीसीचो तेणी कांय जवाब दिवंक ना, कांय आन्सर दिवंक ना GTDCन आणि अजून हो जो स्ट्रक्चर जो आसा फेन्सिंगाचो हांगासर उबो आसा। सो हितून कितें दिसता पंचायतीक आमचे अजून दिसता की हांगासर युनिटी मॉल येवचो आणि हे काम परतून सुरू जावचें म्हणून ही आमची पंचायत तेंचेर एक्शन घेना काय हो प्रश्न उपस्थित जाता। तुम्ही जर आता GTDCन हांगासर या गेटीक आसा ते लॉक मारलेले आसा जे बेकायदेशीर आसा। बेकायदेशीर कित्या खातीर की हांगासर जेन्ना आमी आंदोलन सुरू केलें त्या वेळार 9/2026 कलेक्टर हांणी मध्यस्थी करून हांगासर जे टर्म्स जे आसा हो जो सगळो हें जाल्लें आसलें सेटलमेंट जाल्लो त्या टर्म्सा मदीं अशें म्हटलेलें की बेगिना बेगीन जे आसा ते भितर जे कितें डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा भितर जी तेंच्यांनी खड मारलेली आसा ते आमी रिस्टोर करून दितले म्हणून आणि त्याच बरोबर हे पत्र काडटले म्हणून हांवें ओरली खूप वेळा श्री प्रमोद बदामी जो आसा GTDCचो जो ताचो सर्वे आसलो त्या प्रोजेक्टाचो ताका विचारले अरे बाबा हे तुमच्या चल्ला कितें कोर्टान तुम्ही जे कितें पेटिशन घातलेले ते तुमच्या भायर मारले तुमच्या एगेन्स्ट गेली ऑर्डर आणि तरी सुद्धा या गोष्टीक आता 6 महिने झाले 6 महिने जाऊन सुद्धा तुम्ही हांगासर हे रिस्टोर करपाचे हे फेन्सिंग काडपाचे काय प्रयत्न करिना। म्हाका बोले ना सर आमी ऑल्टरनेट जागो सोदता
ते म्हटले आमकां लागना हांगासर, कारण ही जी जागा जी आसा आता पावस पडल्या बरोबर हांगा गोरवां चरता आणि तुम्ही पळयला फाटल्या खेपो तुम्ही फोटोग्राफी सगळी केल्ली आसा हांगासर, तेतून आसा कितें सांग पळया, एक व्हडली खण कशी मारलेली आसा. उदक जेन्ना भरतले हांगासरले ल्हान ल्हान स्कुलाचे भुरगे जे आसा तळ्यार म्हूण आनी खंय खंय तांकां हें मेळटा अश्यो जागा, थंय ते न्हांवपाक वता. आनी हांगासर न्हांवपाक येताना बाबा कसलोय इन्सिडंट घडलो, बुडले ते, हेची जबाबदारी कोण घेतलो? बाब रोहन गौडा घेतलो, बदामी घेतलो, काय कलेक्टर घेतलो? अरे तुम्ही जे आसा, आमी जाणा पयलीं पासून आमी सांगता हांगासर जेन्ना हो प्रोजेक्ट हाडपाचो हें जालो, कसले फॉरेस्टाचे परमिशन न घेना आसता, एनवायरमेंट क्लियरन्स न घेता हे सगळे इल्लिगल केल्ले आसा, इल्लिगल चलयल्ले आसा. इट इज अ वेटलँड. आणि दुसरी गोष्ट सांगता तुमकां, तुम्ही जाणा सगळे की आमचो जी आमकां वेटलँडाक जी जागा जी येता तेजेर डिस्प्यूट आसलो. सुरवातीक 3.5 लाख जागा दाखयल्ली, मागीर ती 2,70,000 सुमार दाखयली. हांवें सीएमाक विचारलेलें हितून जी खंयची खरी, अशें जाल्यार आमी आनी परतून सर्वे करुया. आतां परतून सर्वे करून जानेवारीन सर्वे जाल्लो, अजून आमकां तेजो जो रिपोर्ट जो आसा, नवीन जे नोटिफिकेशन येवपाक जाय आसलें, अमेंडेड नोटिफिकेशन येवपाक जाय आसलें ह्या जागेच्या संबंधी, ते सरकारान केल्लें ना. म्हणजे अजून म्हणटा हांव, हे सगळे काडपा खातीर आमी जे हांगासरले लोक जे सगळे जमलेले आसा तेंच्यांनी परतून हांगासर आंदोलन करपाचें तेंय सांगा. आयज छत्तीसगडाक थंय आमच्या आदिवासी लोकांनी 10,000 सुमार लोकांनी अशेंच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येता म्हणून थंयचे फेन्सिंग तोडपाचो प्रयत्न हे केल्ले आसा, काम चालू केल्लें आसा. तशें गोंयानूय आमी करपाचें. तुम्ही कसलो कसलो आमचो अंत पळयता तेन्ना आमच्या पंचायतीक आमचो सरपंच जो आसा अब संदेश शिरोडकार, हेका म्हाजो एक शिटकावणी आसा की लायसनाची फी जवळ जवळ 1.5 करोड हे पंचायती कडेन पडून आसा. कित्याक पडून आसा? आमी ग्रामसभेन सांगिल्लें जो पर्यंत हे फेन्सिंग करिना काडिना, जो पर्यंत भितरले जे कितें डिस्ट्रक्शन केल्ले आसा ते रिस्टोर करिना, तो पर्यंत तेंच्यांनी जी लायसन फी जी भरलेली आसा ती तांकां परत करप ना म्हणून. तेन्ना आयज हांव आमच्या पंचायती कडेन मागता, तुम्ही कितें आसा तो सरकारा कडेन तुम्ही आता पत्रव्यवहार करचो जीटीडीसी कडेन. जर तर जीटीडीसी आयकना जर आसत, तुमच्याकडे त्यांचे पैसे पडून आसा 1.5 करोड, हे फेन्सिंग त्या पैशांनी हांगासून काढून घ्या आणि आमची जागा जी आसा वेटलँडाची ही आमकां रिस्टोर करून दियात. फाल्यां म्हणी नाका की चिमलकारांनी आमी आयज पर्यंत या आंदोलनाक 44 दीस आमी हंगर स्ट्रायकार बसले, पण एक केस आमगेर जावंक ना. सगळे शांततायेन हें केलें. तेच म्हणटा हांव, इतकें सगळें जालें, येदी व्हडली सरकाराच्या विरोधान आमकां विक्ट्री मेळ्ळी, पूण आतां हे जे हांगासर ऑब्स्टेकल आसा ते काडपाक जर तर तुम्ही आमकां आंदोलन करपाक प्रेरीत करता, कायदो हातीन घेवपाक प्रेरीत जर करता, ही तुमची जबाबदारी आसतली. हे माननीय आमचे मुख्यमंत्री, त्याच बरोबर पर्यटन मंत्री हांणी विचार करचो. आणि आमी आयज जाली 3 तारीख, एक 7 दिसांचो तुमकां टायम दिता, 7 दिसांचो टायम. या 7 दिसां भितर हे हांगासरले फेन्सिंग आणि त्याच बरोबर
भितरल्यो सगळ्यो ज्यो कितें गोश्टी ज्यो आसा त्यो रिस्टोर जावपाक जाय. जर 10 दिसां भितर हें जर जायना जर जायत मागीर आमचो चिमलकारांचो तुमी गुन्यांव करूं नाका ही आमची शिटकावणी आसा. म्हज्या भावानो गोंयकारांक सांगूंक सोदतां एक बरो ह्या हेच्या खातीर हांगासर आमी एक प्लॅन तयार केल्लो आसा. तुमी म्हणटले बाबा येदे व्हडले वेटलँड आसा सो हांगासर तुमी कितें कितें करपाचें चिंतलां तर. आतां येता त्या आयतारा पावस अजून सारको सुरवात जावंक ना पूण आमी येता त्या आयतारा हांगासर कांय प्लांटेशन करतले आनी पावसाचो अंदाज पळोवन हांगासर भरपूर म्हणजे भरपूर आमी शेकड्यांनी झाडां हांगासर आमी लायतलीं. त्याच बरोबर हांगासर ह्या हेतून ह्या वेटलँडान सोशियो इकॉनॉमीक जे कांय प्रोजेक्ट जो आसा ते आमी हे करपाचे लोकांक जितके हे पडटले अशें हांगासर जेणे करून तांकां रोजगार मेळटलो असो. त्याच बरोबर बायोडायवर्सिटीचे कांय जे हें आसा ते आमी करतले म्हणजे बायोडायवर्सिटीच्यो कितें वनस्पती आसा प्लांट आसा ते सगळे हांगासर प्लांटेशन जातले. एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी आसा ती आमी प्रमोट करतले. आयुर्वेदीक बायोडायवर्सिटी जी आसा आयुर्वेदीक प्लांट जे आसा जे सगळ्या खुबशा आयुर्वेदीक फार्मांक बी वयता ते हांगासर प्रोडक्शन करपाचो आमचो विचार आसा. मागीर हेरिटेज सांबाळपा खातीर आमची तो काय प्रोजेक्ट आसतले हांगासर. एज्युकेशनल जे कांय आसा काय न्हू जे प्रोग्राम जे आसा भुरग्यां खातीर हांगासर हाडून दाखोवपाचें कितें आसा बायोडायवर्सिटी आमचे वेटलँड म्हणजे कितें हें सगळें आमी हे करपाचें हितून हे करतले. कांय फिशरीचोय कांय जो प्रोजेक्ट आसतलो हांगासर कारण येदे व्हडलें तळें आसा थंय भरपूर नुस्तें आसा. सो ह्या सगळ्याचो विचार करून आमी आनी जेणे करून ह्या उदकाचो जो वापर जो आसा तळ्याचो कळ्ळें तोय आमी हे करतले अंडर आमचे हे जे आसा आमचे लेक मॅनेजमेंट कमिटीच्या वतीन हो आमचो सगळो प्रोपोजल आसा. तर परतून एकदां सरकाराक एक शिटकावणी आसा आमचो अंत पळोवं नाका. हो आतां 10 दिसांचो तुमकां टायम दिल्लो आसा. ह्या 10 दिसां भितर हे सगळें आसा तें आमकां परते रिस्टोर जाल्ले जाय. हे हांगासर एक पत्रो हांगासर दिसपाक जायना. मागीर फाल्यां म्हणनाका की चिमलकारांनी हांगासर जे कितें आसलें फेन्सींग पत्रे आसले आनी कितें आहा तें उचलून व्हेलें म्हणून व्हरपाचें आसलें जाल्यार इतक्यान व्हरपाचें आमी इतकें सगळें आमकां हें आसा. आमी प्रामाणीक आसा तशें कळ्ळें. दुसरे जर चोर जर घेवन जर गेले मागीर ते आमचेर बी ब्लेम घालूं नाका. हे कितें पळय गव्हर्मेंटान आजुनूय हांगासर दवरलेलें आसा तें बेगीच्या बेगीन काडचें कित्याक जी आमची इतली बायलां आसा तांकां हांगा कितें तरी उत्पन्न बी करपाक मेळटलें. आनी जशें की आतां आमच्या गोविंद बाईन सांगलें की आमी हांगा कितें कितें करपाचें आसा सो तेज्या प्रमाणे हें तर बेगीन काडलें जाल्यार आमकां हे प्रोसेसूय फुडें बेगीन करपाक मेळटलो. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन की तेंच्यांनी हे बेगीनच्या बेगीन काडची आनी ते जशें की थंयसर एक फोंडकूल मारलेले आसा तेणी ते व्हडले तेवूय तेणी बेगीच्या बेगीन पुरोवचे म्हणून मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आमी कट्टें हें करता जाणटी मनशां आमी दोंगराचेर चडोन वताना आसता हिंगासर तळमळोन आमचें हें सगळें पत्रे बित्रे काडून उडोवपाक तें आमकां जाय. आमकां हिंगासर आमकां बरीं बरीं आमचीं झाडां लावपाचीं आहा. आमी झाडां बाडां सगळीं मागल्या आनी आमी बी थोड्यो बियो बियो सगळ्यो तयार करून दवरल्या. हिंगासर रोवपाक जाय आमकां. हें बेगीन काडा तुमी जाता तितके बेगीन आमकां पत्ते वतान हे दोंगर चडोवंक लागनाकाय तुमी. इतकें हांव तुमचे कडेन मागता उपकार करून. आतां गोविंदान दोन उतरां सांगल्या की तुमी आयकल्या जायत. हांव जाणटी म्हणून एक तुमकां उतर सांगता हें तुमी काडून उडोवचें. आनी एक गजाल पळयात प्रोजेक्ट गेलो तेंचो परंतु तेंचो सायनबोर्ड जो आसा तो आजून हांगासर दवरलेलो आसा. हें कसलें म्हणजे आजून म्हाका दिसता पयलीं IT पार्क काडटालो तो रोहन गांवठो. हांवें त्या दिसा सीएमाक विचारलेलें जेन्ना हो युनिटी मॉल येता तेन्ना बाबा त्या रोहन खंवटो जो आसा ताका परते परते फक्त कदंबा पठाराच्या कित्या खातीर स्वप्न पडटा. परतो परतो तो हांगासर कित्या खातीर येता आं. हो दुसऱ्यांदा आतां येयलो तो युनिटी मॉल घेवन पयलीं IT पार्क घेवन येयल्लो दुसऱ्यांदा येयलो. म्हाका दिसता आमच्या सरपंचाक बी सांगलां आसतलें तेणी राव तूं काडूं नाका आपूण आनी कितें व्हडलो हें बी येता न्हू तो हांगासर तेजेर आमी आतां प्रोटेस्ट केलात न्हू 2000चो जो हें येता कॅसिनो येता तेजे बी हाडून हांगासर बी इन्स्टॉल बी करता आसतलो. टुरिजमाक पडटा न्ही तें कळ्ळें न्ही. सो असो कितें विचार बी आसतलो. सांगूंक सोदता की हे आमी पळय शिकल्या ते लिडरशीप हितून ना सगळ्यांचो आमचो एकवट आसून आमी आयज करून दवरले आनी सगळ्या जगाक आमचें नांव चिंबोलचें गाजता.
आता पहिले स्वातेर आमची ग्रामसभा झालेली आणि माझं प्रपोजल असलेलो आणि माझं प्रपोजल याच बाबतीन हे रिजेक्ट झालेले हा सेक्शन 6 पंचायत राज एक्टात ऍक्च्युली इथून रिजेक्ट करपाचो काय फायदो नासलो हे कित्याक सेक्रेटरीन केला ते म्हाका खबर ना आता हेजेर क्लियरली दाखयता हांव illegal construction license was granted by the Secretary of Panchayat has also been set aside by the Honorable District Court wide its order dated 14/1/2026 and the erection placement and the dug earth is found to be unauthorized and illegal जाल्यार जेन्ना हांवें हो प्रपोजल घातला आनी जेन्ना कोर्ट सांगता हे अनऑथोरायज इलिगल स्ट्रक्चर जाल्यार सरपंच आणि सेक्रेटरी कित्याक फाटी रावता हे काडपाक सेकंडली GTDC has assured the villagers that subject land would be restored in its original condition within the period of 7 days. बाबा 7 दिवस तुमच्या कॅलेंडरान अजून येईना हे 7 दिवसान महिने जाऊन गेले अजून हे पत्र कित्याक भायर येना 6 महिने झाले तरी कित्याक हे काडिना कसले तुमचे इंटेंशन आसा and whereas it is statutory duty of the and obligation of the village panchayat to safeguard village lands, prevent unauthorized constructions and secure restorations of land to its original condition. आता फाटल्या दिसांनी आमच्या मिडियाक देखून खबर आसा थिंगा सकयल एक आनी क्वेरी आहली थिंगा एक भुरगो बुडोवन मेलो सपोज हिंगा कोण येयलो आनी ते स्विमींग म्हणून सजमोन थिंगा तो उडकी मारून तो जीव गेलो कोण जबाबदारी हा हो प्रश्न म्हाजो सरकाराक त्या उपरांत Goa Tourism Development Corporation GTDC has directed to remove all construction sheets, structures and any related material from survey number 40/1 village Chimbel and had to restore the said land to its original condition with a period of 1 month. 1 month जावन 6 महिने झाले आणि हांव नको कित्याक म्हाका भरपूर खबर आसा आता कितें ना कितें तेंची येवजण आसलेली हांगा घालपाक त्या पासत हे अजून पोत्री काडूंक ना अजून हे कितेंच करूंक ना आनी वो ती आमची तेमा खेवता जाल्यार हांव नको पूण हांव एक आव्हान दिता हे गांवच्या लोकांच्या मद्यान सगळ्यांक हांव सांगता की जोरी तर हे 7 दिसाच्या टायमार आनी एक म्हयनोचो टायम दिल्लो आहा ह्या टायमार दिना जाल्यार आमचे चिमोलचो लोक आपल्या हातीन हे काडून दाखयतले तशेंच पंचायती देवबाय कन्फ्युजन करता 7 दीस काय 10 दीस पहिले 10 दीस 10 दीस 10 दीस त्या पयली तुम्ही 7 म्हटले ना 10 म्हटले ना ते परत 7 म्हणता ना 7 दीस हा ना ना ते झाले होते तेजेर जे 7 हा एज पर द हे ते आणि झाले, 1 ते मंथ दिसान गेले बाई. सो नाव हेजे 7 दीस दिला आता फ्रॉम टुडे नो From today now we are giving them 10 7 days. डेज 10 days 10 डेज सो हांव मागता आता इतले आमी हे हांव रेझोल्युशनाक हांव हे मांडटले कित्याक फायदो कसलो हे पत्र्यांचो आनी कितें आमकां येणावर मेवतलो कांयच ना तेन्ना मागता सरपंचा कडेन तुजो पावर तूं दाखय आनी हे काडून उडय कारण हे आमकां उपकारो ना आनी हे आमकां सारकी वाट उपटी जाय जशें आमी प्लॅन केलेले आसा ह्या जाग्यार कितें दवरपाक वा करपाक ते आमी करून घेतली Sarpanch is not listening. Why you are not representing your grievances to the Panchayat Minister Mohin Godino? See, everybody is in आणि कळ्ळें न्ही हांगा सगळे जे हें आसा पळय काय न्हू ते सगळे विकलेले आसा कळ्ळें न्ही सगळे विकलेले आसा यू नो न्हय जेन्ना तांकां हें दिलें कळ्ळें न्हू तेंच्यांनी चॅलेंज केलें एक्चुअली दॅट अपील हॅज लायव विथ डायरेक्टर ऑफ पंचायत बट इट इज गॉन टू व्हिडिओ पर्पजली कारण तेंचे कडेन डॉक्युमेंट नासले ते डॉक्युमेंट हे करपा खातीर तेंच्यांनी म्हयनोभर सुमार घेतलो कळ्ळें न्ही हे सगळें वेल प्लॅन आसता म्हणजे आमच्या ह्या ज्या ऑथॉरिटीवरची आमचो विश्वासूच उरलेलो आसा बरें जालें की आमी जे आसा न्हू आमी आमचे कडेन आमच्या हेजेर डिसिजनाचेर फर्म रावल्या नंतरूच हे सरकार आसा ते आमच्या हेजे कडेन आयलें अदरवायज आतां म्हण कितें आमी तेच करतले ताका जर चड जर करपाचें आसा कळ्ळें न्हू आमी आमचो पावर दाखयतले न्ही वील शो अवर पावर कितें जर तर लातों के बातों से नहीं मानते हैं तो लातोच बरे न्ही